देव बरी सांत दिवं सगल्यांक तुमकां आनी माये मोगाचो येवकार आयच्या नोवेनाच्या मिसांत आयची मांडावळ करतात फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी सेंट विन्संट द पॉल एसोसिएशन. हांव तांकां खेरीत भाशेन तांच्या इंतेसां पासत तांच्या फॅमिली पासत ह्या मिसांत आमी सगळे मागतले हांव आनी आमी गिरी सांगोळडेच्या सगळ्या घोराब्या पासत ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी बागयोन देवगाचे विणवणेन तुमची मागणी आमी देवाक उबारता. आनीक एक पावट हांव माये मोगाचो येवकार दिता आमच्या मुखेल येजमानांक मुखेल यादनिकाक फादर किरियल डिसूजा. माये मोगाचो येवकार फादर. कितलें बरें दिसलें 4 दीस तूं आमचे मदें आसलोय आनी आयजूय आसाय. आनी तेच भाशेन फादर जोझफ डिसूजा आमचो गांवचो पूत तुकाय माये मोगाचो येवकार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो आमी सगळीं एकाच देवाची चोड्या मोगाची आनी अपुरबायेची भुरगीं. देव आमचो सगल्यांचो एक सारको कसलोच वेगळोचार नासतना मोग कोत्ता. ह्याच मोगान आमी एकामेका थंय जिवंक गरज. समाजांत नदर मारल्यार जायतीं आमचीं भाव भयणां वेगवेगळ्या कारणांक लागून ह्या आमचे भुंयेंत उणेपण भोगतात. भायरायलोलीं कशीं आसात, दुखवलोलीं जाल्यांत, कोण नासलोले भाशेन जियेतात आनी तांच्या जिवितांत कसलोच बरवासो ना कसो तांकां दिसता. समाजा भायर आसलोल्यांक नव्या जिविताचो बरवासो दिवंक आमचें क्रिस्ती आपोवणें. तर ह्या मिसा भेटेंत त्याच देवाची कृपा आनी बोळ आमकां मागुया. आनी हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. एक व्हडल्या बरयणारान म्हणलेलें आसा, इट इज बेटर टू लायट अ कॅन्डल देन टू कर्स द डार्कनेस. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां जायते तरेचे प्रश्न आसात, जायते तरेच्यो आडकोडी आसात, जायते तरेन मनीस सोंसता, पूण जेसू आमचो बरवासो. आनी जेसूचेर आमचो बरवासो आसा तेन्ना ह्या सगळ्या काळोखाचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता. पूण जायते फावटी आमी निराशीपणान पिरगोवल्या. देखून देवाचें बोगसणें मागून सोगलीं म्हणुया. हांव देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उस्सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणी बरो म्हणलेलो कोणूच ना. भाग्योत योगाची विनोतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजे मोहिमेंत स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भागिवंत जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक आनी राग दवरूंक उशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जें कितें देवा मुखार प्रमाणीक तें करूंक शकना. ह्या खातीर सगळें मेळेपण आनी सगळें खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. उतर आयकतात पूण तें पाळिनात. तो आपले सारकें एका आरशांत पळयलोल्या मनशा परी. ताणें आपले सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी रोखडोच तें कसलें आसलें तें विसरलो. पूण सोतेचें सोपून सुमूट नियाळटा आनी तिका थीर रावता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोन्यांनी ती पाळटा. तो आपूण कोत्ता त्या वरवीं भागिवंत जातलो. आपली जीब दारून दवरिनासतना आपणाकूच फटोवन आपूण भक्तिवंत म्हूण चिंतात. ताचें भक्तीपण पोलकें. पूण देवा मुखार नितोळ आनी निश्कळोंक भक्तीपण म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितोळ निर्मळ रावोवंक. देवाचें उतर हें. देवाचे तुझे नाव सर्वेस्परा, सदाकाळ वैताचेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा, सदाकाळ वैताचेल्या. तुझो वाव सदांच पळगोटेल्या. तुज्यो कोन्यागा कोयगोतेल्या. तुजी मोहिमा वागोयतेल्या. तुजी ओचोऱ्या गाजोयतेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा, सदाकाळ वैताचेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा, सदाकाळ वैताचेल्या. Dispotis sangi botelia, sodas tuđe na vojkatelia. Sorbe sporak man favom so, da zotałam czangi wunoso. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbe sporak suj suj
soy, sorves morak soy, sorves morak soy. Sorgani sonsar, igni sotole, unde bautor, sasna utole. Sorves morak soy, sorves morak soy. Sorves morak soy, sorves morak soy. Sorves po तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाचे शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानू येयात संवसार रोसलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचे दायज करून घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हिसूंक दिलें पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतलो सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोणकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो खरेंच हांव तुमकां सांगता म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाच्या भावा भयणीनो आयज आमचो ह्या 7 योगाचे परबेचे तयारेचो नोवेनाचो 8वो दीस आनी ह्या दिसा आमी विशय घेतला समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो बोरवांसो दिवंक आमचे शिराव मोगाच्या भावा भयणीनो व्हडल्यांतली व्हडली पिडा आनी भिरांकूळ पिडा जिका लागून सगळ्यांवन चड मरणां ह्या संवसारान घडटात ती न्हय कोरोना व्हायरस ती न्हय कॅन्सर ती न्हय मलेरिया पूण ती व्हडल्यांतली व्हडली पिडा निराशीपण निराशीपणान जो लोक मरता तांची संख्या चडांत चड आसा आनी हें निराशीपण येवंक
जशें आमचो देशाचो महात्मा गांधी म्हणटालो, गिरेस्त जायत आसा आनी गरीब जायत वता. आनी देखून ताणें जेन्ना भारताक स्वतंत्रताय मेळ्ळी, ताणें भारताच्या पयल्या प्रधानमंत्रीक सांगलें, खरी स्वतंत्रताय आमच्या देशाक मेळटली जेन्ना दर एक दोळ्यांतलें दर एक दूख पुसून वेतलें. दर एक दोळ्यांतलें दर एक दूख पुसून वेतलें. आनी हाका लागून ताणें फुडें पंडीत जवाहरलाल नेहरूक सांगलें, खंय आख्खें भारताचें दर्शन कर, दिल्लीक व्हडले कोदेलीचेर बसोनाका. भारताच्या खेड्या गांवांनी भोंव आनी पिशेपणां करिनाका. डोंट मेक इंडिया अ इंडस्ट्रियलायज्ड कंट्री. The strength of India is in its agriculture. Let it always be an agrarian country. भारताची शक्ती भारताच्या शेतकामत्यान आसा आनी तूं सदांच हें शेतकामत वाडोवंक वावूर, न्हय उद्योग धंदे कारखाने. पूण नेरून पत्तेच केलें आनी मोदी कोत्ता तें सांगपाचें न्हय. फादर जोझफा कडेन विचारात, ते बाबडे सगळे शेतकामती थंय येवन स्ट्रायकाचेर आसात. आपले ट्रॅक्टर घेवन तांणी रस्ते ब्लॉक केल्यात आनी ते मागतात आपलो हक आपल्याक दिवंक, न्हय आपलो हक त्या व्हडल्या आदानी आनी अंबानी हांच्या हातांत घालूंक. मोगाच्या भावा भयणीनो, तो घरा कडेन निश्तें घेवन येता तेजे लागीं आमच्यो ह्यो सगल्यो बायलो कश्यो मोलायतात तें पळोवंक जाय. आनी तांच्या तोंडांतलें एक सदांच आसा, उडय रे आनीक उडय रे. मोलान वयता तेन्ना चूप, प्रायस बरयलेलो आसा. तो 99 जाल्यार लेगून 99 दितात आनी तो ₹1 मागीर पत्तो मेळना. ती दुसरी खबर. मोलान तोंड उक्तें करिना, थंय फिक्स प्रायस. हेच्या लागच्यान हो बाबडो दारान दार भोंवता, कितले ताका सुट्टात कोण जाणा. एक दीस ताका हांवें विचारलें, तो म्हाका म्हणालो, तो म्हाका उडोवंक लागलो. हांव भिट्टणा आसतना तो म्हाका एक्स्ट्रा घालूंक लागलो. हांव कांय मागोना, तो घालता. मागीर हांवें ताका विचारलें, आरे तो लोक सगलो तुज्या लागीं निश्तें घेता आसतना आनीक उडय रे म्हणटा, तुका तें लुसकोण जायना रे म्हणलें. आरे फादर, तेंच्याहून हांव शाणो म्हणून लागलो. तांकां हांव आदीं फुडेंच 2 उणी घालता आनी ती आनीक उडय म्हणटलीच म्हूण हांव जाणा म्हणून लागलो. हांव ती मागीर उडयतां, तितलेंच जाता म्हणून. म्हणटच वयल्यान तुका म्हणून लागलो फायदो जाता. तुका हांव रेग्युलर वांटो घालता, त्या भायर आनीक उडयतां. देव बरें करूं म्हटलें, तुज्या लागीं हांव केन्नाच मागचो ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, चिंतलां आमी आमचें पिशेपण कोणाक आमी पिळटात, कोणाक आमी म्हाका त्या दिसा एक बरो वॉट्सॅपाचेर जायत्यो पोचपोचीत खबरो येतात, पूण जायत्यो बऱ्यो खबरो येतात. तो म्हणटा, आमी म्हणटा मोलायतात. हे जे त्रास काडून बाबडे कोण भाजी पालो लायतात, म्हाका
आमच्या न्हंयेच्या बायपासाचेर ती सगळीं आमची कोश्टी भावां भयणां वेळदूर विकतात ती मेवतात. हांव तेंच्या लागीं केन्नाच मोलायना. 30 रुपया म्हटले 30 रुपया, 40 रुपया म्हटले 40 रुपया. हांव केन्नाच मोलायना. कित्याक हांव जाणा हांव ल्हान आसतना आमी घरा कडेन पोरसूं लायलां. हांव जाणा कितले त्रास ते सांबाळूंक, कितले त्रास ते वाडोवंक, आनी हांव तांच्या कोश्टांचें फळ तांकां दिवंक सोदतां. म्हज्या भाव भयणो, हो विशय आमकां उलो मारता समाजाचे देगेर जियेतोल्यांचेर. समाजाचे देगेर ही मनशां केन्नाच केडिलेक घेवन भोंवची नात. ह्या मनशां लागीं केन्नाच व्हडलो एसी रूम आसचो ना. जी आमकां निश्तें विकतात आनी जी भाजी पालो विकतात ती तेंच्या लागीं केन्नाच आसचो ना. जाणा जाल्यार ती त्याच लेवलाचेर उत्तेलीत, त्याच लेवलाचेर मोत्तेलीत. समाजाचे देगेर आहान ती देगेरूच उत्तेलीत. ही आमच्या देशाची दुर्दैवी कोता. आनी हाचे पासत आयचो विशय आमकां सांगता नवो बोरवासो दिवंक आमचेशी राव. हे बाबतींत एक धाकटुलीच घडणी सांगूंक सोदतां. एकलो एकदम ओल्ड एज सर्विसीचेर आसलो आनी ते ओल्ड एज सर्विसीचेर आसतना ताच्या लागीं व्हडली गाडी आसली. सगळें ताचें सगळें प्रॅक्टिकली A to Z कंपनी दिताली. ताची जोडलेली जोड ताच्या बोल्सांत वेताली. कित्याक हेर सगलो देस्पेस कंपनी कोत्ताली. आनी हो मनीस आपल्या मोटरान येता वेताना ताका केन्नाच जायते चडशे पावटी ताका ड्रायव्हर आसतालो पूण ताका केन्नाच त्या रस्त्याचे देगेर कोण भीक मागतात, कोण गरीब आसात तांचेर तो नदर लेगून मारिनासलो. एक दीस आपली लाखांची गाडी, 20 लाखांची गाडी तो घेवन वेता आसतना ढां करून कोणें ताचे गाडयेचेर कितें मारलें. ताणें ती गाडी थांबयली. गाडयेंतलो भायर सरलो आनी थंय ताणें एका गरीब भुरग्याक 12 वर्सांचो सुमार आसलो, 12-13 वर्सांचो, त्या भुरग्याक पडलो आनी कोण नासलो. ताणें ताका म्हणलें तुवें हो फातर मारलाय. आनी त्या भुरग्यान तकली हालयली आनीक फुडें विचार पाचार करिनासतना ठा ठा करून तेजेर 4-5 थापटां ताणें मारलीं. आनी 4-5 थापटां तेजेर मारल्या उपरांत आपलो सगळो राग काडल्या उपरांत ताका ताणें विचारलें कित्याक मारलोलो फातर, कित्याक मारलोलो हो फातर. आनी त्या भुरग्यान म्हणलें म्हजी चूक जाली, म्हाका बोगोस. 15 मिनट जाले हांव हांगासर कितल्याच मोटरांक हात दाखोवन तांकां थांबयता, कोणूच थांबना. देखून हांवें हो उपाय चिंतलो. फातर मारल्यार गाडयेक लुसकोण जालां म्हणून कोण तरी थांबतलो आनी तुजे गाडयेचेर हांवें हातोर मारलो. सो तुका कितें जाय म्हणलो. सायबा म्हाका बोगोस,
म्हज्याहून व्हडलो भाव तो ताचे लागीं चलोंक जायना. ताचें आख्खें बँड हो कोणो सारको ना. ताका हांव व्हीलचॅरान घेवन वतालों आनी म्हजें व्हीलचॅर त्या इल्लेशा होणान पडलें आनी तो स्लीप जालो आनी व्हीलचॅरांतलो भायर पडलो. सायबा, ताका म्हज्यान उखलूंक जायना. तो म्हज्याहून जोड. हांवें कितलो वगत ट्राय केलें. म्हाका कोणाचो आदारय मेवना, कोणाची गाडी थांबयल्यार. देखून हांवें अशें केलें. हांव जाणा हांवें तुका चड लुसखण केला. हो दादलो रडोंक लागलो. ह्या भुरग्याक हेंग मारली, चल खूंय पडला तो दाखय म्हणून गेलो. ताका उबारलो, ताका व्हीलचॅरान घातलो आनी व्हीलचॅरान घालून ताका हाडटना ताणें ह्या भुरग्याक विचारलें, कसले गाडयेन तूं केन्ना तरी भोंवला? तो भुरगो म्हणलो, ना सर, आमकां नशिबान ना. तेन्ना तो म्हणलो, दोगूय तुमी म्हजे गाडयेन बसात. दोगांयकूय आपले गाडयेन बसयले. तांकां बऱ्या रावंडाक केले. तांकां बरें जेवण दिलें. तांचें एड्रेस घेतलें. तांकां घरा कडेन पावयले आनी तांचो तो खेरीत इश्ट जालो. आनी हो व्हडलो मनीस अशें म्हणटा, हांवें म्हणटा ते गाडयेचें चेंप खंयच्याच मॅकॅनिकाशीन वचून काडूंक ना आनी काडचो ना. कित्याक तें चेंप म्हाका उगडास कोत्ता म्हज्या व्हडल्या पातकाचो, की हांवें गोरिबां सोबें कांयच करूंक नासलें. देवान त्या दिसा म्हजे दोळे उखडले आनी त्या दिसा थावन हांव जाणा, जोरी तर तो गरीब जाल्यार ताच्या पातकाक लागून न्हय, म्हज्या पातकाक लागून म्हणून. म्हजे लायफस्टायल, ही इज पुअर बिकॉज ऑफ माय रीच लायफस्टायल. I am depriving him of so many things. And तो म्हणटा, that was the day of awakening for me. म्हजे दोळे त्या दिसा उक्ते जाले. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी कितें आयकलें? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तेच म्हटलो म्हणटोच घरा कडेन आमकां मायन शिकयलेलें म्हणोंक, देव बरी रात म्हणच्या आदीं आमी म्हणटालीं निमाण्यो 4 वस्तू. तुमी म्हणटात आसतलीं निमाण्यो 4 वस्तू. पयलें मन, दुसरी जाली मुडसुबी, तिसरें हेमपणाचें दूख, चवथें सर्गीचें सासणाचें सूख. आतां हांव उलोवंक सोदतां आनी तुमी शुभ वर्तमानांत आयकलां, देवाची मुडसुबी. जायतें 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 आमच्या मनांत घातलेलें आसा पातका विशीं. आनी गुन्यांवकारी आमीच ते पाद्री. आमीच तुमकां तें शिकयलां आनी तुमी बाबडी कुमसार जातात. आयज पासून 60-70 वर्सांची बायल येवन कुमसार जाता. फादर, हांवें फोटी मारल्यात, माय पायचें आयकूंक ना, माय पाय मरून गोबोर जाली, माय पायचें आयकूंक ना, आनी केन्नाय मिसाक येवंक ना. केन्ना विचारलें जाल्यार कित्याक मिसाक येवंक ना गे? बरी नासली म्हणटा. आयज सायबा न्हिदे, तुका कोणें मिसाक ये म्हूण सांगना. तूं येवन आमकां आनीक दुयेंत कोत्तेली. बरी नासली आनी पातोक जाता. पूण आमी घालना तें मोदीन. आतां तें कितलेच फादर आनंदान शर्मावन दिलें जाल्यार तें वायप आवट जायना. ती तें कुमसार कोत्तेलीच. माय पाय कोत्त्याक पत्तें दिलां, फोटी मारल्यात, केन्नाय कोणाचें कितें काडलां आनी आयताराच्या मिसाक येवंक ना. ही पातकां. कोण ही पातकां कुमसार जाला आयच्या शुभ वर्तमानांतली? हांव भुकेलोलो
आनी तुवें म्हाका जिवंक दिवंक ना. हांव तांदेलोलो आनी तुवें म्हाका पिवंक दिवंक ना. हांव विंगडो आसलो आनी तुवें म्हाका न्हेसूंक दिवंक ना. हांव एकसुरो बोणकोणींत आसलो तूं म्हाका भेटूंक येवंक ना. निमाण्या दिसा ही म्हणसुबी जाता तेन्ना आमकां हें विचारतले. आमकां विचारचें ना तूं कितल्या मिसांत तुवें वांटो घेतलोय. आयज आनी बाबा थोडीं व्हडले बोबके फोडटात. त्या मोबायलाचेर मिसां आयकतात. फादर हांवें आयज 4 मिसां आयकलीं म्हणटात. आजून आयकलीं म्हणटात. सायबा बोगोस म्हणटा हांव हेका. मिसांत आमी वांटो घेता. आयकोन हांव आयकोपाचे दीस गेले. म्हणून देव आमकां विचारचो ना तुवें कितल्या मिसांनी वांटो घेतलाय. देव आमकां विचारचो ना तुवें कितले पावटी कोमयाव घेतलाय. देव आमकां विचारचो ना तुवें कितले तेर्स केले. देव आमकां विचारचो ना तुवें कितल्यो फोटी मारल्याय. देव आमकां विचारतलो तूं कितलो दोयाळ जालाय. स्वर्गीचो बाप दोयाळ तशी तुमी दोयाळ जायात. आमच्या मनांत आमी हाडुया स्वर्ग म्हणल्यार कितें. चिंतलां तुमी कितें आमकां थिंगा रूम आहात, फ्लॅटां आहात, एकल्याक बंगलो आहा. स्वर्ग म्हणल्यार कितें इल्लोसो वेळ चिंतुया. स्वर्ग म्हणल्यार कितें. स्वर्ग म्हणल्यार आमी देवाक कूड ना. देव एक आत्मो. ह्या आत्म्याक आमी एकवट्टा. आनी आत्मो म्हणल्यार कितें. गोडसाण म्हणुया साकोर. साकरी चायेन साकोर घातली फिरयली आनीक साकोर घातली फिरयली. ती साकोर आनीक मागीर उरोना. ती साकोर ते गोडसाणींत मिसळ जाली. म्हणटोच आमी जोरी तोर स्वर्गार वेतेलींत आनी आमचो देव जोरी तोर म्हणुया सगळीच गोडसाण जाल्यार आमचें तें राग आनी दुस्मानकाय आनी कोडू आमचें चिंतना आनी काळीज तें कोडू कशें गोडसाणीक एकठांय जातलें जावचें ना. आमोट्टीक न्हू तें. आमोट्टीकान आमोटी आहा तिकी आहा म्हणटच ना हांव तशींच देवाक एकवटतलीं. कशें एकवटतलीं. जोरी तो तुजें काळीज देवा सारकें काळीज दोयाळ मोगाळ ना, बोगसोण्याचें ना, काकुतीचें ना आनी असलो मोग दोयाळ कोन्या वरवीं कोत्तेलें ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी स्वर्गार पावची नात. जावचें ना. आमकां त्या देवाक एकवटोंक जावचें ना. निमणो नियाळ करूंक सोदतां बोरवांशाचेर. मोगाच्या भावा भयणीनो आमची भाशा आमचें उलोवप एकामेकाक उखलून दोत्तेलें उलोवप जावंक जाय. आनी हाका लागून मागणें गरजेचें इतल्याकूच लागून नेगेटिविटी आमच्या जिवितांतली काडूंक आनी पॉझिटीव आसा तें आमच्या जिवितांत वाडोवंक मागण्यांक इतलोच रोल. आमी मागणें कोत्ता जाल्यार इतल्याच पासत हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां भाग्योंत पावलो सांगतालो. आमी देवाक एकवट्टा मागण्यांतल्यान आनी आमी कितें कोत्ता जें पळय सगळें नाका जालेलें नेगेटीव चिंतप आमचें आसा तें आमच्या मनांतलें आमी भायर उडयता. बोरवांशाची जाता. सिंपल एग्जाम्पल. म्हज्या वाडलेल्या चेड्याची खबर कोण एक शेजाऱ्यान म्हाका दिली आनी म्हणलें
जाणां गो हांवें आयकलां मुगो तुजो चेडो अमक्याच्या चेडवा लागीं मोगान आहा म्हूण. आतां ही देंवचाराची ताळणी ती खरी खबर जावं ओ फोट खबर जावं म्हणुया ती खरीच खबर, पूण तरी आसतना ती देंवचाराची ताळणी. तुज्या मनांत कितें येता? तुज्या मनांत हांव इतलो म्हज्या चेड्याचो मोग कोत्तां पूण म्हजो चेडो म्हाका असो फटयता. Is this what reward that I get after all the trust and confidence I have in my son? And darkness starts coming in my life. Depression starts coming in my life. I cannot go to sleep properly. When I sleep, I turn from this side to that side because again and again what that lady has told comes in my mind. Mogacha Baba Budino, we need to turn negativity into positivity. And for that, we need prayer. We need the word of God. We need the sacraments. हे सगळें आमकां आमच्या जिवितांतलो देंवचार भायर काडूंक, निराशीपणाचो काडूंक भायर काडूंक आनी जेसूच्या बोरमाश्यान भरूंक आमकां उपकारता. तर ह्याच मनांत आमी दोबाज्यान ह्या सांत योगाची परब करुया. काय बरें तांचें जिवीत आसलें. समाजाचे देगेर आसलोल्यांक खंय ते अशे गांवांत भोंवताले, एक व्हडल्या आयदोणान ही सोप कोत्ताले. सांत योग सोप मांडटालो देखून म्हाका सद्दां सोप मेवता शर्माव जाल्या उपरांत. म्हणटच सांत योगाचो तो सोप बरो घोट जाला. हांव ह्या दिसांनी तो सोप पिवन बरो सोप दितात. म्हणटच सांत योग ही ते अशे भोंवताले आनी तो सोप वांडटाले, गरिबांक सोदताले. फ्रांसिस्कन सूप हो तो बाबडो वांडटालो आनी समाजाचे देगेर आसलेल्यांक एक तरी जेवण दिसाक मेळो म्हूण तो वावुरतालो. आमचे मदें असलेंच कितें सुरू जालेलें, एक जेवणाचें बँक कशें हांगासर थाणूच गिरवाड्या थाणूच कितें चलतालें तें न्हू. फूड बँक मागता असल्यो वस्तू जाता तितले तुमचो सपोर्ट असल्या वस्तूंक दिवंक. म्हाका बरें दिसता आनी रागूय दिसता त्या फॉरेनरांचो. ते मोटरान भरून जेवण घेवन येतात आनी आमच्या आगोंदा येडेचेर ती स्ट्रे डॉग्स आसात तांकां बरयतात. त्या सुण्यांक हांगा येतात, तांकां हावयतात आनी ती सुणी आमकां वेळेर भोंवंक दिनात. आमी दांडो घेवन पासयेक वयता. जावं हे समजतात भायल्यान गांवांतल्यान येयले जाल्यार हांकां व्हडलें दोया आनी काकूत आहा म्हणून. आमी तांकां शिकोवया आमी सुण्यांक पोशिनात, आमी पयलीं मनशांक काकूत दाखयता म्हणून. आनी असलें फूड बँक कितें आसा, तसल्यो वस्तू आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, जाता तितलो तुमचो सपोर्ट दियात. हांवें आनी एक खबर आयकल्या, तुमच्याच गांवची आयकल्या, आनी ती म्हणल्यार आपलो 21st बर्थडे सेलेब्रेट करिनासतना सगलो जेवण जें कोत्तलो आसलो तें ताच्या मायपायन काडून गरीब भुरग्यांक व्हरोन दिलें. आनी थंय गरीब भुरग्यां बरोबर बर्थडे सेलेब्रेट केलो, 21st बर्थडे. काय बरी वस्त. मेक्स मी प्राऊड टू बी अ क्रिस्टियन. काय बरी वस्त. जरी तर आमच्या पुर्वजांनी काय बरें दवरलेलें भिकाऱ्यांचें जेवण तें काडून भायर मारलें आनी खरेंच भिकाऱ्यांक आपयतालीं, भिकाऱ्यांक वाडटालीं, जायतें कोत्तालीं. आतां लाखांनी हॉलांनी मोडटात. जावं कोरोना वायरस येयलो तो बऱ्याक येयलो,
आनी थोड्यांचे जायते लाख साल्वार जाले पूण तातूंतले थोडे काडून गोरिबांक दियात सायबा नाल्यार तुमचे काजार ओद्दें हुऱ्यांत उत्तलें मोगाच्या भावा भयणीनो दोयाड्यो कोन्यो करुया सांत योगाची देख घेवया आनी तुमकां सगल्यांक फादर आनंदाक आनी तुमकां सगल्यांक खुशाल बरी पोरो भावंडेता सांत योगान गोरिबांक संतोश हाडलो तेच भाशेन तुमच्याय जिवितांत तुमी दुसऱ्यांक संतोश हाडूं समाजाचे देगेर आसलेल्यांक बरवांसो दिवंक तुमी पावूं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया देवाचो आदार मागुया आमच्या यादनीक तशेंच म्हत्वाची समाजाचे देगेर आसलेल्यांक नव्या जिविताचो बरवांसो दिवंक वावुरतात तांच्या ह्या वावरांत देवाची मोजत आनी सगळे तरेची सोंपेपणां तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाचे देगेर आसलेल्यांच्या हिता खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लावंक आनी आपलेचे वस्तुकी तांच्या गरजा आकांताक पावूंक देवा लागीं मागुया आमच्या समुदायांत समाजाचे देगेर आसलेल्यांक निराशीपणांत सांपडलेल्यांक एका मनान एकठांय येवन फावो ती मोजत तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया मोगाळ बापा तूं आमचें शरण आनी आमचें बोळ तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दोयेन आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर पदवीदार देवा सांत योग आमचो पात्रोन हाचे मोहिमे खातीर हे वाखाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं ओतम्या कुडीच्या निर्मळपणान जिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका आदीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुकोळ करताय
तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन शेवट जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साशणीक कोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आमकां मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवून जुसे बागिवून दोन दुतां बागिवून दियोग आनी सोड काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्काल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमचो मोगाळ जेजू. जेजू आमचो बोरवांसो सगळ्या निराशीपणाचो काळोख आमच्या जिवितांतलो जेजू वरवीं पयस करुया आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत निराशीपण आयलां तांकां आमी उजवाडाची जावया. ह्या ताच्या जेवणाक आमी आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Luke
अशें आमी तुका आयज मिसाची मांडावळ केलेल्या फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी सेंट विन्संट द पॉल हांकां काळजांतावन हांव दीन वाचतां. तेच भाशेन फाल्यांच्या दिसा सोनवार आनी आमचो वेस्पराचो दीस निमाणी तयारी आमचे पोरबेक सांत योगाचे. त्या बसत ही मांडावळ कोत्तलीन फाब्रिका आनी कॉन्फ्रारिया मेंबर्स मागता सगल्या फाब्रिका मेंबरां लागीं आनी कॉन्फ्रारियाच्या मेंबरां लागीं इगोर साफ करूंक आनी सगली मांडावळ बरे भाशेन करूंक. कित्याक वेस्प्र म्हटल्यार इट इज द प्रॉक्सिमेट प्रेपरेशन फॉर द फीस्ट ऑफ आवर पेट्रन सेंट डायगो. म्हणटच सगल्यांनी बरे भाशेन मांडावळ करची. फाल्यांच्या दिसा म्हजे लागीं मागलां जायते कॉन्फ्राद येतले म्हणटच हे आख्खी सायड पुलपुत्राक पुर्यान आमची सिस्टर बसल्यान सिस्टर फाटल्यान मिस्टर वाज बसला. ते सगळे बांक खाली आसतले फकत कॉन्फ्रादींक. उगडास जोरात कोणूच फुडल्यान बसचे नात. सगळे बांक आमी रिजर्व दवरतले हांव कॉन्फ्रादींक. खंय पर्यंत वाज बसला पळय थिंगा. म्हणटच फाल्यां तांकां आमी एके भाशेन जागो दितले हांव बसपाक. सगल्यांनी दुसऱ्यांनी दुसरो जागो घेवच्यो. पयले चेपा नाकात आनी लूट करिनाकात. दुसरे सुवातेर फाल्यां वेस्परा दिसा कॅन्टीन आसा आनी आमचे यूथ कॅन्टीन कोत्तले. म्हणटच बॉल्सान कितेंय घालून हाडात, खाली येनाकात. आयज फादरीन सांगलां न्ही गोरिबांक कितेंय दियात म्हूण. आमी गोरीब म्हणून तुमच्या बॉल्सांनी कितें घेवन येयात. जायते आहा तुमचे लागीं, होय की ना? थोडी म्हाका पळयत ना लॉसतात मिसता कांय नजो. म्हणटच बॉल्सान कितें घेवन येयात आनी कॅन्टीन बरे भाशेन जावंक आदार दियात. निमाणे सुवातेर हांव दिन वाचूंक सोदतां आमच्या फादर किरियल डिसूजाक, जो 4 दीस जाले आमचे मदें आयलो. देवाचें उतर ताणें परगटलें आनी देवाच्या उतराची सोजमणी आमकां दिली. आनी कितल्या मोगान आपुरबायेन समजिकायेन सजमता ते भाशेन ताणें ही प्रवचनां केलीं. हांव खेरीत भाशेन म्हजो खास दिनवास ताका दिता. थँक्यू फादर. तेच भाशेन तुमच्या नांवान ताका दिन वाचता. आनी हांव जाणो फुडल्या वर्सा तर हांव आसोन हे फिरगोजेन देवाचे गुड्ड्यो जाणो. पोरू आसले नोवेनांनी अंदू गेले. खंय गेले तुमी जाणोत खंय गेल्यात ते. इगोजे सायडीन कितें आहा थंय गेले. देवान आमकां दवरल्यात बाळमणीनो. हे उगडास करुया. कोरोना आयली आनी जायतीं जाणां आमचे फिरगोजेंतलीं सोंपोन गेलीं. आमकां दवरल्यान देवाक आर्गां दिवया, सांत योगाक आर्गां दिवया. हे फकाणाची पिडा न्हय, फकाणाची पिडा न्हय. जायतीं जाणां चिंतालीं बेश्टो जोर येता, जर येता, जर येता. दोतोराशी वचूंक नान.
पावलीन मागीर काशावन सिमितेरीन देवान आमकां दवरल्यान आनी ह्या पासत ह्या वर्साची परब आमकां जावंक जाय एक दिन वासनेची भेट. It is a thanksgiving to Saint Diego, of course, who has kept us alive, but to God the Almighty Father that has kept us in this world for a purpose. I think for a purpose. आमी तर आयचो फादर किरियलाचो विशय मनान घेना आनी आमच्याच वाद्याची जाता आमकांच आमी ग्रेस कोत्ता आनी दुसऱ्यांक गोरिबांक खाला उडयतल्या जाल्यार देवान आमकां कित्याक दवरल्यान तें आमी नको. चुचुरे दिसतात बामणीनो म्हाका कितल्या घोराब्यांचे एकलोच वावुरपी. म्हाका मास्कटसान थोडे दीस जाले एक फोन आयलो सांगून की एकलोच काम करपी फामिलीचो घरकार कोवीड जावन मेलो. बायल बाबडी काम करना, भुरगीं 4 आसात, कसली तांची गोत जातली चिंतात बामडीनो. आमची फतकेपणां सोडुया, आमचो शो सोडुया, आमचें दाखोवपाचें सोडुया आनी देवाक आर्गां दिवंक वावरुया, दुसऱ्यांक आदार दिवंक वावरुया. हो म्हजो ल्हानसो तुमकां संदेश आयच्या दिसा. देखून फादर किरियलाक हांव खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांनी तुमी ताका ताळयो पेटच्यो आनी बरी भलायकी ताका मागची. तोय सीक आसलो पूण बरी भलायकी देवान ताका दिल्या. आमची सेवा करूं, इगोर्ज मातेची सेवा करूं. दिसाच्या दिसा बांबडीनो तो आगोंदा सावन ओल्ड गोवा येता देवाचो वावर करूं. शाबासकी तुका फादर. उबी रावया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवंक तयार कर. खेरीत भाशेन फादर आनंदाक इतली म्हाका मोग आनी आपुरबाय दाखयता देखून ताका देव बरें करूं म्हणटा. न्हयेनांनीच सापयता पूण वर्सभर आमची इश्टागोत चलता. म्हजी खबर घेता, फोन कोत्ता, जायतें मोग आमचो आदींच साण चालू आसा. फादर तुका तुजे इश्टागोतीक लागून देव बरें करूं. खेरीत भाशेन म्हजे हे 2 पुस्तकां हांवें सांगल्यात. हांवें ओतुमराचे 18वेर ती उजवाडा हाडल्यान. ह्या पुस्तकाचेर गोराब्यांचेर जायते नियाळ आसात. 9 दीस नोवेनाचे आनी फेस्ताचो विशय काडून हांवेंच विशय काडल्यात. पाप साहेबाचे शिकवणेचेर आमोरीस लेतिसिया पाप साहेबान गोराब्याची शिकवण दिल्या. ती शिकवण हांवें हातूंत घातलेली आसा. ती सोंपेपणी तुमकां कोंकणींतल्यान वाचूंक मेळटा. आनी ह्या पुस्तकाचेर हांवें मागणी घडलेली आसात. बिश्तें तुमकां वाचून सांगता कसली मागणी ती मागणी तुमकां जायते फावटी उपकारतात. आमच्या गोराब्यांत मोग आनी एकवट वाडोवंक, आमच्या गोराब्यांत जल्माचो दीस मनयतना, आमच्या गोराब्यांत मारयेचे भेटे समयार, आमच्या गोराब्यांत आवयांच्या दिसा, आमच्या गोराब्यांत बापायांच्या दिसा, आमच्या गोराब्यांत आकांताच्या आनी गरजेच्या वेळार, आमच्या गोराब्यांतलो कोण पडदेसांत वेताना, आमच्या गोराब्यांतलो कोण पडदेसांतलो परतो येतोच, आमच्या गोराब्यांतलो कोण पिडेवंत वो जाणटी आसल्यार, आमच्या गोराब्यांतलो कोण पिडेस हॉस्पिटलांतलो परतो येतोच, आमच्या गोराब्यांत कोण मरता तेन्ना, आमच्या गोराब्यांत मेलोल्यांचो उगडास म्हयनो हो वार्शीक दिसा तुमी सिमित्रींत मीस करून सिमित्रींत वचून येयल्या उपरांत तुमी घरा कडेन एक मागणें कोत्तात. तें मागणें हांगासर बरे भाशेन सोंपेपणी तुमकां दिलेलें आसा. आनी मागीर आप समर्पणाचो आक्त, जेजूच्या पवित्र काळजाक आमचो समर्पणाचो आक्त आनी पाप साहेबान दिलेले मागणे गोराब्यां खातीर. ही सगळी मागणी हांगासर मेळटात. हे पुस्तिकेक फकत 50 रुपया आनी हाचे 100 रुपया. तुमकां ऑफिसान दवरता कोणाक आतां जाय जाल्यार आतांय व्हरोंक जाता मीस जाल्या उपरांत.
सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. थँक्यू. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यो देवगाचे मानाक हे नोवेन आमी केलां. आयज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमकां भोगताच्या पावलांनी चलूंक नवी गोटाय तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपेग करून दिसान दीस ओदीक आमी पवित्र जावं आनी स्वर्गीच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. दुसऱ्याच्या जिवितांत बरवाशाचें कीर्न हाडूंक वचून यात. जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटां. देवाचे ओडपकार. Jesus.